रीण काढून सण करपाची पाळी भाजपा सरकारान गोंयकारांचेर हाडल्या असो सणसणीत आरोप वरद म्हार्दोळकारान भाजपाचेर केलो। म्हारगायेचो त्रास सगळ्यांत चड कोणाक जाता जाल्यार तो बायलांक, अशें महिला काँग्रेस अध्यक्ष बीना नाईक म्हणटा। गॅस पेट्रोला सयत खाणा जेवणाचेर जीएसटी लावन सरकार लोकांक लुटता, सरकारान जीएसटी वाडोवन फकत आपलोच फायदो केला अशें उतरांचे फार काँग्रेसीन भाजपा सरकाराचेर पेटयले। कोंकणीत एक म्हण आसा, रीण काढून सण करपाचें, अशी प्रत्यक्षान आज हांगा परिस्थिती जाल्ली आसा। सण पसून जर साजरो करतलो जाल्यार रीण काढून करचें पडटा। हे एका टायमार सहजपणे जो चवथीचो बाजार खरेदी करप जातालो, आज सर्वसामान्य मनशाच्या आज याद न परवडपा सारको जाल्लो आसा। आनी हे एका भारतीय जनता पार्टी केंद्रान तशेंच राज्यान हेका जबाबदार आसा। आमी पळयता की आज पेट्रोल, डिझल, कुकिंग गॅस हेजी रेट्स खंय पावल्ल्यो आसा। सादें तूर दाळ, ह्या सरकाराक तूर दाळ कुसोवपाक परवडली, पूण जेन्ना खरी पॅन्डेमिकान 2020 जेन्ना ही तूर दाळ जेन्ना आयिल्ली, 242 मॅट्रीक टन हेंच्यांनी दाळ कुसोवन उडयली, जवळपास 10 टन हेंच्यांनी साकर कुसोवन उडयली। आतां ते न्यूज आयले की चणे आतां कुसल्या। सो अशें हे जेन्ना ह्या सरकाराच्या बेजबाबदारपणाक लागून हे तुमी कांय न्ही म्हणल्यार 242 मॅट्रीक टन जवळपास 2.5 लाख फॅमिली पर्यंत ही दाळ पावतली। हे न करता तुमी ती कुसोवन उडयली। म्हारगाय इतकी जाल्ली आसा, आज तुमी इमेजीन करा, बरेच जर खंयचे बायल मनशेक जर रांदचे कुडीन वचून जर तिका विचारत घर कशें चलयता काय म्हणून, ती प्रत्यक्षान ती सांगतली बाबा घर चलोवपाक कितली डिफिकल्ट जाल्लें आसा। सर्वसामान्य 10,000 ते 10,000 जोडणारो मनीस, ताका हे पेट्रोल, तितून 1100-1200 रुपयांचो गॅस, बाकीची इतली म्हारगाय, कशें संवसार करप जातलो। सेविंग तर विसरून जाला, जे येता म्हयन्याक रीण काडचें पडटा घर चलोवपाक, तशी आज परिस्थिती जाल्ली आसा। आनी मोदीन खूब स्वप्नां दाखयल्ली, अच्छे दिन, आनी स्लोगन दिल्लो, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। अच्छे दिन 15 लाख रुपये घालता म्हणून सांगले अकाउंटाचेर, पूण आज प्रत्यक्षान एकूय आश्वासन आज ह्या मोदी सरकारान तशेंच गोंय सरकारान आज पाळिल्लें ना। आज तुमकां खबर आसा फुडल्या आठवड्यात चवथ आसा आनी सर्वात जो परिणाम म्हारगायेचो जो जाता तो आमकां महिलांक। तुमी पळयतले की आज म्हारगाय इतली वाडलेली आसा, सादें घेवपाचें जाल्यार आज LPG गॅस गव्हर्मेंटान सांगितलेले 3 सिलेंडर दितले। LPGचो भाव कितलो जाल्लो आसा एका सिलेंडरचो? 9 दीस पयले हांवें घेतलेलो 167 ॲट मडगांव। तुम्ही एनकरेज कर, म्हारगाय वाडून तुम्ही आमच्या बायलांक एनकरेज करतात, गरीब बायलांक, की तुम्ही रानावनात वचा आणि झाडं तोडा। दिस इज अ व्हेरी रॉंग सिग्नल दॅट इज गोईंग इन द कंट्री। सो प्रत्येक गोष्टीत त्यांनी अशी किंमत वाढवलेली आसा आणि GSTच्या नावाखाली फक्त पैसे गोळा करतात। पण ह्याचा फायदा गव्हर्नमेंट कोणाक करून दिता? सेंट्रल गव्हर्नमेंट, स्टेट गव्हर्नमेंटाक करना। आणि स्टेट गव्हर्नमेंट सुद्धा केल्यार आमकां काय भाजपचे सरकार कांयच कोणत्या तरेन त्यांनी 3 सिलेंडरचे प्रॉमिस केले, 3 सिलेंडर देऊला। त्यांनी जे प्रॉमिस केले फक्त इलेक्शनच्या वेळेस प्रॉमिस करता, पण काही हातात दिना।